गोंया भायर रोजगारा खातीर स्थलांतरीत जाल्ल्या नागरिकां खातीर दोट्टे नागरिकत्व दिवचे अशी मागणी गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायन केला। नोकरे खातीर गोंयकारांक गोंया भायर वचचें पडलें, मात भावनीक आनी संस्कृतीक दृश्टीन ते आजून गोंयाक जोडिल्ले आसा। कुटुंब वळख आनी गोंयकारपण जपपा खातीर पोर्तुगीज नागरिकत्व आशिल्ल्या गोंयकारांक संरक्षण दिवचें अशी मागणी तांणी केला। पोर्तुगीज सिटीजनशिप म्हणजे एक डिसलॉयल्टी न्ही, एक देश प्रेमाचेर प्रश्न हाडपाचो एक विषय न्ही। हो एक रिझल्ट गोंयच्या युनिक इतिहासाचो। सो इट्स अ कॉन्सिक्वेन्स ऑफ गोवाज युनिक हिस्ट्री। कितल्या वर्सांची रियलिटी एक्सेप्ट केली, आज ती वेपनायज केल्या। वेपनायज कशी करतात, एस्पेशली आम्ही आता SIR पळयतात की मतां कॅन्सल जातात। फॅमिलींक इंडियन पासपोर्ट सरेंडर करचो पडटा, हांवें सांगला त्या विशयी इनहेरिटन्साक इश्यू जाता आनी तांकां इलेक्टोरल रोलांतल्यान भायर काडटात। कित्या खातीर? कित्याक बर्थ तांणी पुर्तुगालाक रजिस्टर केलो। मात तशें पळोवंक गेलें जाल्यार एक समाज जो गोंय सोडून गेलो, कित्याक सोडून गेलो? गोंयांत आमच्या सरकाराक एम्प्लॉयमेंट तांकां दिवपाक पावलें ना म्हणून एकूच विशिष्ट कम्युनिटी न्ही। हांव फक्त क्रिस्तांवां खातीर उलोवंक येवना, क्लियर पयलींच सांगता हांव। आज सगळे समाजाचे लोक पोर्तुगीज पासपोर्ट घेवन भायर वतात। कित्याक वतात? बिकॉज वी आर द सेकंड लार्जेस्ट अनएम्प्लॉयड स्टेट इन द कंट्री and we have a double engine सरकार which should have solved this problem.